पेडणे वाठारांत दिसा उजवाडा जावपी घरफोडी रॅकेटाचो निमणे पेडणे पुलिसांनी पर्दाफाश केलो। पुलिसांनी रोहन पाडवळ आणि जगन्नाथ उर्फ केतन बाक्कार ह्या दुबावितांक अटक केली। बँक, फायनान्स कंपनी आणि दुबावितांच्या घरांतल्यान सुमार 53.68 लाख रुपयांचे भांगर, लॅपटॉप आणि हेर चोरयेक गेल्लो माल जप्त केलो। दोगूय दुबावितांचो पेडणे वाठारांत घरफोडीच्या प्रकरणात आस्पाव आशिल्ल्याची माहिती पुलिसांनी दिली। 11 केसींनी हे भुरगे दोगी जाण इन्वॉल्व आसा। सो एक कितें करप, चोरी केले, पयशे घेवप आनी ते पयशे घेवन एक तर ते आपले सेल्फाक यूज करप, व्हरून खंय कपडे घेवप, मागीर ऑनलायन गेम्स खेळप, अशें करून ते सगळे पयशे उडोवप। आनीक हे करता आसतना मागीर आमकां सगळे तेंचे ट्रेंड सगळे मेळ्ळे। मागीर फुडें तेंच्यांनी पयशे जे गोल्ड येता ते गोल्ड व्हरून ते डिस्पोज करप। डिस्पोज करून कशें ते व्हरप आनीक जे गोल्ड व्हरून ते लोन दिता न्ही तसले कंपनी करून तेंच्यांनी एक गोल्ड वेरियस कंपनीसान दवरले। आमचे पेडणे एरियान अरावंड 3 कडेन दवरले, मागीर म्हापसा दवरले, पणजी दवरले। अशें करून तेंच्यांनी पयशे तेंच्यांनी काडले। 70% ताका 80% ताका पयशे मेळटले, ते घेवन ते मोडप सगळे पयशे। अशें करून तेणी सगळे पयशे वेस्ट केले। आनी परत चोरी केली ते व्हरून परत तेच हितून दवरप, लँड करप। तेजे वयल्यान ते टॉपाक पूण घेवप पयशे। टॉपाक म्हणजे पयशे ताका दिला न्ही, लोन ऑलरेडी चालू आसा, सो तांकां तेंच्यांनी परत थोडे पयशे घेवप आनीक मेळटले। अशें करून तेंच्यांनी खूब चोरी करून आनीक गोल्ड दवरप। आतां हितून एक एडवांटेज आमकां जालें की तितून गोल्ड सगळ्यांचो जो चोरी केल्लो तो इंटॅक्ट उरलो आनी ते आमी सगळो गोल्ड तेंचे हितूनच्यान आमी सगळे वेरियस एजन्सी कडल्यान आमी ते रिकवर केले। तशें करून आमकां गोल्ड अरावंड सगळे करून आमचो टोटल आसा न्ही गोल्डाचो इज अबावट 53.68 लॅक्साचो वर्थ गोल्ड इतको आमी रिकवर केलो। हे दोगूय भुरगे खंयसरले सर? हे दोनूय भुरगे पेडणेचेच आनी एकटो आसा तो आमचो तेजें नांव जगन्नाथ केतन संजय बाक्कर, हो 20 वर्साचो भुरगो आनी हो रावपी रामनगर कोलवारेचो। आनी दुसरो आसा तो भुरगो रोहन महादेव पडवल, हो 29 इयर्स आनी हो वारपेवाडा पेडणेचो। सुरवात बी सर? हे सारको तांचो आतां सुरवात केलो, सारको 1 वर्स जालो तांचो। 1 वर्ष हे सगळे पण हे काम करता सगळे भुरगे। टोटल पेडणे तालुक्यान कितले? पेडणे तालुक्याचेच केसी आमचे सध्या अरावंड 11 11